ह्या वर्स आमी सांग पाप साहेबान देव काकुतीची वर्स म्हणून भेटयला आनी ह्या वर्साक ज्यो आमी कार्यावळी करतले जावं धर्मीक जावं सांस्कृतीक एक कार्यावळींतल्यान एकूच हेतू आनी एकूच विशय तो म्हळ्यार देव काकुतीन जेवून बाबाक परगटूंक आयजी पासून जे आमी कुर्साची वाट करतले ते कुर्साची वाटेचोय विशय तोच देव काकुतीन जेवन बाबाक परगटपाची मनशां आमकां कर तुम्ही कसले गुन्हे करतात हो मनीस वाईट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासले हांव म्हाका ताचो कसलोच गुन्हे मेळो ना उलटून तुमीच ताका व्हरात आनी तुमचे सुमोटी प्रमाणे ताची नीट करात तूच ताची नीत कर हांवें ताका सुटका दिल्ली तुमकां जाय ना ताका कुर्सार मार ताका नाच कर ताका कुर्सार मार ताका कुर्सार मार तुम्हीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात चलात ताका कुर्सार मारूया शिपायान जेजूच्या माथ्यार काट्यांचो एक मुकुट घालो ताच्या हाताक भेटकाडी दिली आनी ताच्यो मस्कऱ्यो कळूंक लागले नमान तुका देवाच्या राजा ए जुदेवाच्या राजा ह्या वेळार तू आमच्या हातांत आसा अरे माथ्यार कांट्याचो मुकुट हातांत बेटकाटी धरून सारको हिरो दिसता मरे ह्यो मंदिरात व्हडलें भाशणां दितालो मरे तूं आतां ओगी कित्याक आसा आमकां भियेलो अरे तू खरेंच देवाचो पूत जाल्यार पुरीस घे आनी आमच्या बरोबर कालवार दोंगरार ये उठ उठ तो लगेच चाल रे तो
सुदेवाचो राजा पडलो मरे. अरे ताच्या नोकरी सोडून जायना जाल्यार हो लोकांक आनी कसो सोडयतलो रे. अरे उठ बेगीन उठ, कालवा दोंगरार पावूंक जाय. उठ रे उठ, बेगीन उठ रे, पावूंक जाय. अरे उठ. कुशीन सरात उठत. अरे बेगीन चल. कुशीन चल. तुम्ही लोकांनी आसतना लेगून ही कसली त्यास फाबस झाली रे म्हज्या पुता. माय म्हज्या भावा भयणीच्या मोगाक लागून हांव हे कोस सोंसता. बाबा काळजी घे आणि चल फुडें. ही तुजी माय तुजे सांगाता आसा. सोनिया जेजू तुझे आवडीन तुका भेट केली. आज आमच्या समाजात जायती भावांगणां आसात जी पिडेन कश्टवतात. ताका आदार दिवचे बदलेक जायते फावटी आमी आमचे हात पळोवन बसल्यो. आमकां भरोस तातूंत आमची गोड सोनिया. चल रे. चल बेगीन चल. वच रे. हाचो कुरीस व्हरून आमकां तुजो आदार जाय. तो आपूण सुदेवाचो राजा म्हणटा म्हणून खुरीस व्हरूंक ताका शक्ती ना. तो आणि राजा. चल ताचो कुरीस उबार आणि यो आमच्या बरोबर. आमकां पळयता खंयच्या ते पावली आमी गोडशे वता आदार दिवंक फाटीं सरल्यात. आमकां भरोस तातूंत आमची गोड सोनिया. चल चल बेगीन चल. बेगीन चल रे. अरे बेगीन चल. सुदेवाचो राजा खंय. ऐ तू खुरीस घे. चल रे कुरीस उबार. चल. अरे चल रे. अरे बेगीन चल. वेरोनिका तुजो उपकार कसो म्हूण हांवें फारीक करूं. तुजो
हो मोग पळोवन म्हाका धीर मेळ्ळो. तुज्या त्या मोगाक लागून हांवें म्हजें रूप ह्या रुमाळार छापून दिला. गुरुजी, म्हज्या दोनिया, म्हज्या सोमिया, गुरुजी, घे हे उदक पिये गुरुजी. सोमियाचे काल्लेले पियोग तूं आमकां उडास करता. पूण जायते फावटी आमी आमच्या समाजांत वस्तली गणितीची ताण पयसावन रिती पासो झुजून आमी चुकल्या. आमकां बोगस काकूत आमची कोर सोमिया. चल रे, चल बेगीन बेगीन. दुसरे पावल गरजेक पडटा. नमस्कार करता सोमिया. भोंगो बाबड्याचे दुसरे पावटी दोनीत पडलो. अरे ताका वयर काडात रे, हात दियात रे ताका. भोंगू बाबड्याचे. ताची आनी भोंगू तो आपूण जुदेवाचो राजा म्हणटालो जाल्यार आतां ताकाच सुटून दी. पळोवया ताका कितली पासून शक्ती आसा ती. उठ अरे उठ रातोर, रे उठ. उठ बेगीन. ह्या आमच्या गुरुजीन आमचे पासत कितलें बरें केलां, पूण आमी ताका गोश्ट फाव केले. ताणे कुड्ड्यांक दोळे दिले, पेऱ्यांक कान आनी मोन्यांक जीभ. पूण आमच्या वडिलांनी ताच्या कांदा खोरीस घाला. आमच्या गुरुजीक सोडात, ताणे कांयच वायट करूंक ना. गुरुजी, तुम्ही म्हजे पासत रडो नाकात. पूण तुमचे आनी तुमच्या भुरग्यां पासत रडात.